पिळगावच्या शेतकऱ्यांनी बुधवारच्यान वेदांता मायनिंगे वयलो मीन येरादारीचो रस्तो बंद केला। ह्या आंदोलनाचेर उपाय काडपाक दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी रोहन कास्कर हांणी बिरेस्तारा सकाळी शेतकार आनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची जोड बसका घेतिल्ली। बसकेक खण खात्याचे तशेंच वेदांताच्या अधिकाऱ्यांसयत पिळगांवची सरपंच, हेर पंच वांगडी आनी शेतकार हजर आशिल्ले। हे बसकेत शेतकऱ्यांच्या मागणेचेर बरोच वेळ चर्चा जाली। शेतकऱ्यांच्यो कांय मागण्यो टप्प्याटप्प्यान सोडोवपाक कंपनी वेवस्थापनान तयारी दाखयली। कंपनीचो हो निर्णय शेतकऱ्यांक मान्य जावना, ते आपले मागणेचेर ठाम रावले। 3 वरां परस चड वेळ ही बसका चल्ली। कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण उपजिल्लोधिकारी कार्यालया भायर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। फाल्यां म्हटल्यार आयज आमची मिटींग जातली शेतकारां वांगडा, तांकां कन्वे करता दोनूय ऑप्शन। तांचो तो डिमांड आसा। थोडे कामगार जे घरा बसल्यात ते म्हणटात की आमी आमची शेतां सोडनात, आमी आमचें प्रदर्शन आमचें दवरता, आमी शेतां करून आमी आतां उदरनिर्वाह करता। कित्याक एम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार एटलीस्ट बाय थ्रू फार्मींग आमचो जो सोर्स ऑफ इनकम जातलो आसतलो पळय तो आमी चालू दवरतले। तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला डेप्युटी कलेक्टराक की आमचो जो सील्ड भरला शेतांनी तो बेगीच्या बेगीन काडात, आमकां शेतां लावूं जाय। हे 2 हेजेर आमी तांकां डिमांड घातलेले। तितून शेतकारांची तेंच्यांनी वर्कआउट केला, बट रिगार्डींग वर्कमॅन ते तयार ना कांयच तांकां कॉम्प्रोमायज करपाक। जे आयज थंयसरचे शेतकरी आसले जावं कोण आमचे सगळे आसलेले तांकां मेन कितें आसा, प्रत्येकाक आपलो हक्क मेळपाक जायो। त्या प्रत्येकाक जाल्यार दिसता की आपल्याक शेत आसा आपूण करून खातलो म्हणून, पूण कितें आसा ज्यो आतां काल आमी तो वयो केल्ल्यो आसा, खोपी केल्ली आसा, हांव हेंचे कडेन मागता की हेंच्यांनी त्यो मोडूंक दिवच्यो न्हू। आनी दुसरी गोश्ट जे सकाळच्यान आमची आतां मिटींग चलताली हांगा, पूण तेंच्यांनी आमकां सकाळच्यान टायमपास केल्ले सारकी हांगासर दवरली। आमी 10 पासून हांगा मिटिंगेक बरी 1:30 पर्यंत हांगा उरली, पूण हेंच्यांनी एक सुद्दां आमचो प्रश्न सॉल्व करूंक ना। आनी वयल्यान सांगता ते जे शेत आसा पळय, रोड आसा न्हू, ते रोडा पर्यंत कितें आहा ताका आमी कितें दिवपाक शकता, सायडीक आहा तांकां आमी कांयच दिवंक शकना। तेन्ना आमकां तेंच्यांनी जें सांगलां तें आमकां मान्य ना। आमी पयलीं शेतकारां कडेन उलयतले, वर्कर्सां कडेन उलयतले, आनी मेन म्हटल्यार तेंचें 21 इल्लिगल स्ट्रक्चर आहा, आनी जो आनी तेंची जी जेटी आहा सगळी इल्लिगल आसा, आनी CR तेंचे कडेन कांय कसलेंच परमिशन ना। तेजेर आमी तें एक्शन आमी घेतले, पूण आमी जे ठाम रावल्या तेर आमी ठाम रावले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।